पावर सप्लायची चर्चा कित्याक लागून इतले सिरियसली इतले इश्यूज घेतात। सध्या मेजर प्रॉब्लम आमचो आहा तो अनएम्प्लॉयमेंट आणि स्पेशली कोविडा खातीर 2 वर्सां जेन्ना सगळें बंद पडलेलो आहा, टुरिजम सेक्टर बंद पडलेलो आहा, कॉमन मनीस जो डेली सोर्स ऑफ इन्कमाचेर जगतालो तो आयज खंय तरी त्रासान पडलेलो आहा। तेचेर कितें तरी इम्प्रुवमेंट करूंक जाय। खंयची पार्टी जेन्ना खंयचो इश्यू घेता तो मेजर इश्यू कितें तो पयलीं स्टडी करपाची गरज आहा। विदावट एनी रिजन खंयचें कितें आपणाक पॉलिटिकल हायप मेळोंक जाय म्हणून कितें खंयसर इश्यू घेवन बसोंक जायना। आतां सध्या बारीक सामान्य मनशाचें चिंतपाची गरज आहा लोकांक। पूण तुमकां दिसना की लायटय बी तितलीच इम्पॉर्टंट आसा? लायटी डेफिनेटली लायटी आहात, पूण पोट चलोवंक नाल्यार लायटीचो सेकंडरी इश्यू येता। पूण पोटाचें कितें? सध्या लोक रडटात, सध्या परिस्थिती वायट जाल्ली आहा। कोविडान सरकारान खंय तरी कितें तरी स्किम्स काडूंक जाय। फॉर एक्झाम्पल टॅक्सीकार आहात, टॅक्सीकार बेकार पडलेला, 2-4 टॅक्सी आसलेले ओके आहा, तेंचे कडेन वेल टू डू म्हणजे सोर्स ऑफ इन्कम केल्लो आहा, पूण एक टॅक्सीकार आहात तेचे 2 वर्सां बंद पडला। तेचे कितें? पायलट कार आहात आणि कितलेशेच इश्यू आसात। मेजर इश्यू पयलीं घेवपाक जाय। पावर सप्लाय 100% आसात, पूण तो सेकंडरी इश्यू म्हाका अशें दिसता। आनी आतां पळयलें की बीजेपीचे जे MLAs आहा ते कितलेशेच बुकां नाल्यार तांकां फेलिसिटेट करता आनी कितें कितें करता। सो तुमकां दिसना की ते तेंचेर विचार करपाक जाय असो? पळय, फेलिसिटेशन करप बरोबर आहा। भुरगीं कोण शिकतात आनी फुडें सरतात तांकां प्रोत्साहन दिवपाक आमकां गरजूच आहा, नो डावट। पूण म्हाका दिसता एज्युकेशन जितले आमी आतां पळयतात जे फेलिसिटेशन आहा तेच्या पुरे हांवें आतांय सांगलां तशें बारीक सामान्य मनशाचें चिंतपाची गरज। आनी आमची पार्टी मोगो पक्ष ही बारीक सामान्य मनशांची पार्टी आनी बारीक लोकांक घेवन आमी फुडें वयता।